नमस्कार. गोवा मिड डे अपर्णा बडीकराचो येवकार. खबरो विस्तारान. व्हडल्या गोंया बायपासार शिरदावा मोठो एक्सिडेंट. 3 गाडयांचो एक्सिडेंट. मेळटा त्या माहिती प्रमाण एकलो ड्रायव्हर आगताक गेला. एक्सिडेंट कसो जाला ते नेमके कळिल्ले ना. प्रकरण आगशी पुलिसांकडे पावला. शिवोले अजित हडफडकराच्या घरान उजो लागलो. वॉशिंग मशीन आणि घरातले बाकीचे सामान लासून काबार. 3 लाखावयर लुकसाण जाला म्हूण अदमास. उजो पालोवपाचो यत्न करतना थंय रावपी एकलो 31 वर्साचो आरोल मखलार गंभीर जखमी जाला. ताका म्हापशा हॉस्पिटलांत शिफ्ट केलो. उजो कसो लागला ते मात अजून कळिल्ले ना. मारीत रावले. उजो बहुत पालावला. उजो बरो मोठो जावंक लागलो. मारता इतक्यान त्याच टायमार पावस येयलो. पावसानूय आनीक जावंक लागले. सगळे जाण इकडेतले तिकडे धांवाक आहा. पालयता करून तो आनीक मोठो जायत रावलो. मागीर मातशें आतां 1-1.5 वरान फायर ब्रिगेड येयली. मागीर फायर ब्रिगेडीन पालयलो तरी पूण उजो सोंपात ना. खबरूच जायना. मागीर ते फायर ब्रिगेडीचे सगळे इंजर्ड जालो तो आमचो हेरल मुखलार. तो वयर चडलेलो. सगळे आमी कोसल्यो दिवन उदीक मारताले तेंचेर. म्हटल्यार तो नळो आनी वासो उलकोन हे जावन तो सोमतो सकयल उब्यांनीच पडलो. आतां ताका पांय सुद्दां लागना. सारको इंजर्ड आहा. रात्री खबर ना कितें शॉर्ट जाले आसतले. रात्री 1 सुमार उचललो. उचल लागल्या उपरांत तांकां कोण तरी पळयलो मातसो. आवाज येता डम येता. तेन्ना सगळे लोक जमले वाटावले. तेंच्यांनी तेजे जाता तितले प्रयत्न करून उजो पालयलो. मागीर तेंच्यांनी पुलिसाक फोन केलो. फायर ब्रिगेडीक फोन केलो. मागीर लास्टाक फायर ब्रिगेड येयली. तेंच्यांनी तो पळयलो. सगळे वयर खाटी आसल्यो. बऱ्यो खाटी आसल्यो. चेरी आसल्यो. उदकाच्यो टाकी आसल्यो. गिजर वॉशिंग मशीन उदकाची पायपलायन आसली. लायटीचे सगळे जवळ. मोटर जवळ. उदकाचे टाके जवळ. साधारण कितले हे तुमकां लुकसाण जालें? सदां एटलीस्ट 5-6 लाख रुपया जातले. सगळे तेच्या मदेर गेले ना सगळे. दाजीच्या मध्यस्थीन निमाणे वास्को नुस्त्या मार्केटाचे काम चालू झाले. MMC अधिकाऱ्याच्या हाजेरीन पोन्ने नुस्त्या मार्केट मोडपाक सुरवात. नुस्तेकारांक सध्या दुसरे सुवातेर शिफ्ट केल्यात. 2 दिसांनी मोडपाचे काम पुराय जातले. उपरांत बाजाराचे काम चालू म्हूण आमदार दाजी सांगता. वास्कोकार कितली वर्सां जाली नवे मार्केट मागतात. फक्त थंय वचचे पयलीं आमी खंय घरान वचपान देवस्थान कितें करतात न्ही, सो तांच्या फादराक बी आपोवन ती थंय क्रॉस घालतली, बेसांव घेतली आनी मागीर भितर वतली. हाच्या परी आनी कांय ना. बाकीचे आमी तांकां एश्युरन्सीस दिला की थंय सपोज तुमकां जागो शॉर्ट पडलो आमी थंय आनी शेड उबारया घालया आनी दे आर व्हेरी हॅपी. तातूंत हें कांय ना. डेमोलिशन स्टार्ट जाता. मागीर ते 2 दिसांनी फूल मार्केट डेमोलिश जातलो आनी काम फुडलें स्टार्ट जातलें. तो जेन्ना हातभार लागता तेन्ना कोणे हाका हातभार लायला, आदलो आमदार जावं, आदले कॉन्सिल जावं, आतांचे कॉन्सिल जावं, ते सगळ्यांनी मेळून केल्लें आसा. कोणेंय फाल्यां खंय कितें अडचणी हाडिल्ल्यो जाल्यार दुसरी गजाल जावपाची. पूण सगळ्यांनी बरो सपोर्ट करून सगळ्यांक मार्केट जावपा जाय अशें दिसलें आनी सगळ्यांनी सपोर्ट केलो. त्या खातीर म्हाका दिसता सगळे वास्कोकारांची जैत आसा ही. मिका सिंग आसूं वा आनी कोणूय कायदो मोडीत जाल्यार तो सुटचो ना म्हूण TCP मंत्री विश्वजीत राणेची शिटकावणी. हणजूण दर्यादेगेर भरती रेशेन व्हिला बांदला म्हूण सध्या बॉलिवूड सिंगर रॅपर मिका सिंग चर्चेन आसा. CRZ कायदो मोडून बांदकाम जाला म्हूण एक्टिविस्टान पंचायत आनी TCPन कागाळ केल्या. उपरांत पंचायतीन सुवातेचो पंचनामो केलो. विशय पंचायतीचे फुडले बसकेंत येतलो. हिंदी सांगता, मिस्टर मिका सिंह कोई भी नहीं है तो मेरा गांव मेरा प्रोटेक्ट करने के लिए मैं हूँ.
एक व्हडलो सेलिब्रिटी आसा मिका सिंग म्हणटा पळय तो सिंगर आसा. तेणें हांगा म्हाका दिसता प्रॉपर्टी घेतल्या आनी टोटल वायलेशन म्हणजे A to Z 100% वायलेशन केलां. आनी आपणाची पयलीं एक बांदला घर तेंच्यानी आनी बाकीची एरिया ती सगळी कॉन्क्रीट घालून तो कवर करता आनी व्हडली बिल्डींग बांदपाक सोदता. तुमकां सांगपाक सोदता हांव कितें बिचाच्या भितर हो गेला. हायटायड लँड 3 मीटर भितर आसा आनी हायटायड लँड भितर तेणें पयलीं रिटेनिंग वॉल बांदल्या आनी मागीर कॉन्क्रीट सगळें फूल घालून तेणें आपणाचें काम करता. मिक्का सिंग हणजून दर्यादेगेर विला बांदता. कसलीच परवानगी नासतना विला बांदता म्हूण कागाळ. पंचायत TCP हेल्थ खंयच्याच सरकारी खात्या कडच्यान खंय परवानगी ना. वयल्यान थंयच्या सुपरवायझर स्टाफाची खंय थंयच्या लोकांक शापता. विथ द हेल्प ऑफ ऑथॉरिटीज तांकां कोणाचोच भंय ना. कित्याक आसा ऑथॉरिटीज रिलक्टंट आसता हांगासर हे घेवपाक एक्शन घेवपाक. आनी तेंचे मनीस म्हणटा तुम कुछ भी करो कुछ नहीं हो जाएगा म्हणटा. हांव तांकां सांगपाक सोदतां आमच्यो ऑथॉरिटीज जर एक्शन घेयना जाल्यार आमकां म्हणटा तो एक ऑप्शन आसा म्हणटा तें कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट आसा, हायकोर्ट आसा. आनी हांव तुमकां सांगपाक सोदतां हांव जर एक्शन घेयना हेजें एक्शन घेयना ऑथॉरिटी जाल्यार 110% विदीन 10 days हांव कोर्टान वयतलो एक्शन. कित्याक सांग आमची हो दर्याचो धूप करतात. हेंच्यांनी आमच्या भुरग्यांचेर आमच्या गांवकारांचेर ट्रेसपास घातल्या आनी तांकां आतां परत पुलिशेन वयचें पडटा. In general on tenanted land, tender on NDZ, if anybody, whoever how big it is, whether it is Mika Singh or whoever, action must be taken on the people and violators. प्रुडंटा खातीर नवसरात साळगांवकार. धरोहर कस्टम्स GSTचे पणजेचे रेनोवेट केल्ले म्युझियम फाल्यां उक्तावणाक अर्थमंत्री सीतारमण गोंयांत. मिठावेलो टॅक्स ते GST मेरेन टॅक्साची वाटचाल ह्या म्युझियमान दिसतली. GST मंडळाचो वांगडी मॉविन प्रुडंटा कडेन उलयलो. गोंयचे आदले स्मगलिंगाचे कांय सिजर्स ह्या म्युझियमान दवरल्यात. लोकांक म्युझियम उक्तो. खासा रिपोर्ट. फाल्यां युनियन फायनान्स मिनिस्टर सीतारामन गोंयांत येता आनी हांगासर GST आनी कस्टम म्युझियम आहा तेजें रिवॅम्प करून ओपनिंग करपाच्या. तो कितें प्रोग्राम जातलो तेजे बद्दल जाण घे. महीन बाब कितलो इम्पॉर्टंट हो प्रोग्राम कितें प्रोग्राम आसतलो? पळय हो हांव समजता खूब म्हत्वाचो प्रोग्राम. आनी हो म्युझियम जो हांगा फाल्यां उदकावण जातलें आमचे युनियन फायनान्स मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी हेजें उदकावण करतली. आनी हें इनॉग्रेशन जें आमचें जातलें हांव समजता गोंयान एक दुसरेच भाशेन म्हणजे आनिकूय एक फेसेट टू इट्स ग्लोरी म्हणजे असलो म्युझियम आख्खे देशान खंयच ना. इज द फर्स्ट सच म्युझियम इन द कंट्री आनी आमच्या गोंयान जाता. एवोल्युशन ऑफ टॅक्सीस रायट फ्रॉम द सॉल्ट टॅक्स एक्ट, सॉल्ट टॅक्सासून कल्मिनेटींग अल्टिमेटली आतां लेटस्ट रिफॉर्म खंयचे आमचे सगळ्यान व्हडलें GST गुड्स एंड सर्विसीस टॅक्स. हें रिफॉर्म हाडचें काय ना तेन्ना जेन्ना विचार मनान जाताले तेन्ना एक यशस्वी आमचे प्रधानमंत्री सगळ्यान हांव समजता एक व्हडले लिडर बाब नरेंद्र मोदीन एक लीड घेतली आनी लीड गेल्ली ती GST रिफॉर्म करून दाखयलें. जस्ट आउट ऑफ क्युरियोसिटी जर ह्या म्युझियमान एक्चुअली कितें आहा भितर? As I said, see, I don't want, neither I can take you around, neither I can tell you in advance. I told you what is there, right from beginning to the end, how it has ultimately culminated into GST taxation. गोंयांक लिंक थोड्यो गजाली tomorrow, no wait. गोंयांक लिंक बी गजाली दिसतल्यो. गोंयांक लिंक आशिल्ल्यो गजाली दिसतल्यो. ओए, of course. ये म्यूजियम लोगों के लिए ओपन रहेगा और क्या प्रोसीजर रहेगा लोगों के लिए? लोगों के लिए 13 तारीख से ये ओपन रहेगा. वैसे टिकट है पर पहले 3 महीने हम इसको फ्री रखेंगे ताकि लोगों को अवसर मिले, लोग इसका फ़ायदा उठा सके. बाकी हम स्कूल्स, कॉलेजेस, बाकी इंटरेस्ट ग्रुप्स जो हैं उनको भी इनवाइट करेंगे. शेळडे कुडचडा हाऊसिंग बोर्ड लोकांनी आनी करमली इस्टेटीन बिबट्याचो आतंक. बिबट्याच्या हालचालीच्या अदमासाक लागून आता थळाव्या लोकांमदी भय पातळ्ळा. बिबट्यान खंय एका पेट्याक धरलो ताका लागून थंयच्या लोकांनी आनी पाळीव जनावरांक पिंजऱ्यान घालचें पडटा. रान खात्याच्या अधिकाऱ्यान बिबट्याक धरून तांकां हुस्को मेकळो करचो म्हूण लोक मागतात.
म्हाका दिसता तो बरो व्हडलो आहा. पळयला आमी सामको क्लीन तेगे हेजेर व्हिडिओचेर फुटप्रिंट साम क्लीन आसा. वतांनी येता तो दिसता. तो म्हाका दिसता बरो ओल्ड. ते फॉरेस्टरां हाडत तांकां जर दाखयत ते फुटप्रिंट ते क्लीन धपक्या सांगतले ते कितले वर्सांचो तो वाघ तो. आता ही गोष्ट कितले दीस जाले हांगा? 8 दीस जाले. पूण हांगचे रेजिडेन्शियल पयलींच्या रावता ते सांगता हो खंय वाघ कितलो तेंप जालो येता वता. हाजे पयलीं 2 कुत्री व्हेल्या ताणें. आणि सध्या फॉरेस्टान येवन हांगा पळोवन हय फॉरेस्टाचे मनीस आयिल्ले आसा. प्लस तेणी पिंजरोय लावून दवरिल्लो आसा. रोखडो सेकंड डे रोखडो पिंजरो बीन लावून तेणी सेट करून दवरला. पूण आजून काय ताजें हें कांयच ना. रिसेंटली लास्ट विकाक आमी फॉरेस्टाक कंप्लेन केली की हांगा एक बिबटो रातीन वावरता आनी तेणें ऑलरेडी 2 पेटे सुमार खायल्ले आसात. हांगा लागींच एक वॉटराचो उदकाचो सोर्स आसा तेजे खातीर पिवपा खातीर. सो म्हाका दिसता ताका लागून हो हांगचो रेजिडेंट हें जाला आनी ताका जितले हे पेटे सोंपपा ना तितले म्हळ्यार तो हांगाच आसतलो. पयर 2 तारखेर हांगसर फाटल्यान बिबटो आयिल्लो. म्हणजे बिबटो आयलो म्हणून आमकां कशें कळ्ळें आमचो एक बारीक पेटो ना जालो. सो ना जालो म्हणून आमी आमचे CCTV कॅमेराज आसा. सो तेजेर आमी कॅमेरा स्कॅन केले की पेटो एक्झॅक्टली खंय गेलो काय म्हणून. सो तेजेर आमकां दिसून येयलें दुसरे दिसा 3 तारखेक की पेटो बिबट्यान व्हेला म्हणून. आतां 5 दीस जालो तो ट्रॅप लायल्या आजून बिबटो सांपडिल्लो ना. सो एक भंय निर्माण आसा कित्याक हांगा आमची ल्हान भुरगीं बीन आसा. सो ताका लागून मातसो बिबट्याचो भंय दिसता. शेल्डे साकून क्रिस्तानंद पेडणेकर. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. पळत राहात प्रुडंट. फोण्या कुट्टी ग्राउंडार राती उजो लागलो. थंय सिवेजीची फायबराची पायपां आशिल्ली तांकां उजो लागलो. 2 वरां उजो उरलो. फोणे मडगांव आनी कुणयच्यान फायर ब्रिगेडी आपोवन उजो आटापा हाडलो. उजो कसो लागला कोणे मुद्दम घाला काय म्हूण चवकशी चल्ल्या. कितें आसलेलें फायर कसलो आसलो कॉल तुमकां? फायर टू ऑयल फायर आसलें. पायपां सगळें मेल्ट जालें सगळें. PVC पायप. कसली पायप आसलेली? पायप्स प्लास्टीकचे आसलेले. प्लास्टीक. हांगा डंप केल्ली आसलेली. हांगा ठेले खूब वर्सां कोण सांगला की खूब वर्सां हांगा आसली म्हणून. 6 वर्सां. कसो फायर कितें कळ्ळा? काय कळना न्हू पूण घातले काय कळना. सो कितलो टायम लागलो तुमकां हें करपाक? 2 वरां लागले. 2 वरां लागली. सो आतां नाव सगळें कंट्रोल. शिवजी पायपां जवळ जवळ म्हाका 25 दीस आसतली. ते पायपांक पेट घेतलो आनी ती सोंपेपणान पेट घेवपाक कोण तरी ताका पेट्रोल घालून कितें उजो लायलो आसतलो. आनी ताका लागून ते पायप इतलें लुकसाण जालें आतां पायप सगळें सिवरेजीचें. पूण आतां हांव परत आतां सकाळीं गेलो जाल्यार थंय पूण हांव 10:15 गेलो थंय 10 आतां थंय पावलो परतो. तेन्ना आज कोण येवना. आजून ते सिवरेजवाले कोण पावना थंय. म्हणजे इतले निग्लिजन्स सिवरेज हे आसा डिपार्टमेंट सामकें निर्ला. आतां इतलो उजो जालो सगळे कडेन कळटा. तेन्ना लायटीवाले येयले ते लायट काम करपाक लागले. लायटीवाले येयले बाकीचे हे लोक सगळे. आनीक हे जे आसा थंय हें जालें पळय सगळें तरेन नुकसाण जालां. पूण हें खंय म्हळ्यार पायप थंय दवरली खूब तेंप जाली घरांत. सिवरेज पायप तरी वेगवेगळ्या जाग्यांनी व्हरून दवरपाची. ते एकच कडेन दवरले कोण तरी उजो लायलो ताका ते सादारणपणान ते पेट घेयना. पूण हे लॉस कितें जाला ते अंदाज सिवरेज डिपार्टमेंटाक खबर आसली आनी पायप एक्झॅक्ट कितली दवरलेली मेस्त्रीनी ती तेणी पळोवची. राज्यसभेच्या 16 सीटां खातीर आज 4 राज्यांनी मतदान. महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा आणि कर्नाटक. महाराष्ट्रात 6 सीट, राजस्थान आणि कर्नाटकान दरेकी 4, हरियाणान 2 सीटांचेर वेंचणूक. हाच्या आदी वेगवेगळ्या राज्यांतल्या 41 उमेदवार बिनविरोध वेंचून आयल्यात. निकाल सांजे मेरेन येतलो. 4 राज्यांनी BJP आणि विरोधक काट्यार. TCPचेर मायकल अस्वस्थ. गुंतवणूकदारांक खंय शिनाल वायट. ODP करपी TCP वालेच मंत्र्यांचो हेतू वेगळोच. मुख्यमंत्र्याकडेन उलोवन पळयतले.
सनदी रद्द जाता जाल्यार कोर्टान चल्ले. मायकलान नव्या 400 FARचोय इशू काढलो. मुख्यमंत्री म्हणटा लक्ष घालता. विश्वजीत म्हणटा दिल्ल्यो सनदी रद्द जावच्यो ना. बेकायदेशीर बांदकामां मोडटले. प्लॅन कोणी केलो हो सेम गव्हर्नमेंटान केलो. आपणाक हिंगा हॉस्पिटल म्हणजे दुसऱ्यांची हॉस्पिटल लागना जे कितें बेटर आसा पळय ते मायकल कितें सांगता हेका अर्थ ना. मायकल लोगोन हे चेंज केले म्हणून कितें टेनंटेड लँड हो प्लॅन कोणी केलो हो सेम गव्हर्नमेंटान केलो. सो हिंगा सायन कोणी मारल्या तेणीच केल्या. जो चीफ टावन प्लॅनर आहा तेणेच सायन मारल्या. जो प्लॅनिंग एसिस्टंट आहा तेणे सायन मारल्या. मेंबर सेक्रेटरी आहा तेणे सायन मारल्या. हो कसलो म्हणून गोलमाल चालू आहा तोच म्हाका कळना. लोकांनी जो तर आयज सनाद फारीक केले इवन गरीब लोक आमच्या गोंयकारांनी तेंची सनाद ते रिवोक करता अशें म्हणून तोंडान सांगला अजुनी बरोवन घालूंक ना. वी वील टेक देम टू कोर्ट. वी वील टेक दॅट मेंबर सेक्रेटरी टू कोर्ट. Some people were just trying to misguide the people of the state of Goa that the sunnahs that are already issued will be withdrawn. We did not say any such thing. The order says that now if anybody goes till the suspension is removed, fresh sunnah should not be given. की जेन्ना जेन्ना कोण त्या खुर्चीर आशिल्लो कशे कशी हे सगळे जाल्ले आसा कशे स्वताचे मालमत्ते सगळे जोडोवपाक हे लोकांनी अंधाधुंदी केल्ली आसा. आयज आमी 2 एक्शन घेतल्या. एक म्हणजे कोण तरी म्हाका खबर ना तुमी प्रेस म्हायती काडा. एक नाझरी रिसॉर्ट जे ज्ञान दिता गोंयचे जनतेक हेजे आमी शोकॉज नोटीस दिला आनी एक्शन घेवन डिमॉलिशनाक वयतले. ते इट इज अ फिट केस फॉर डिमॉलिशन आनी ते शोकॉज नोटीस दिला. उत्तर योग्य येवंक ना. हे लोक आमकां ज्ञान दिता. बागा डेक म्हणून आमकां खबर ना खंयचो गोंयचो काय भायरचो खबर ना. म्हायती काडा तुमी. ते बी इल्लिगॅलिटीज आहा. हे दोन्ही डिमॉलिशन जातले. टीसीपी मंत्री विश्वजीत म्हणटा टीसीपीचेर आरोप करता तो मायकल कोण. मायकलाची NGPDAचो चेअरमॅन आसतना केल्ली कर्मां खंय विधानसभेत काडटलो. मायकल ओपोजिशन लीडर मायकल लोबो. मायकल लोबोन जे कर्मां केले ते असेंब्लीन केले सगळे. पण मायकल लोबोन जेन्ना PDAचो चेअरमॅन आशिल्लो तेन्ना तेणी कितें कर्मां केल्या ते सगळे माझ्या फुड्यान आसा. स्वताची मालमत्ती वाडोवपाचो प्रयत्न जो कोण चेअरमन करता ही इज अ फिट केस फॉर PMLA. तेणे सीएमाक सांगला स्टेप इन कर म्हणून तुमचे डिपार्टमेंट. काय फरक पडना कोणाक. पर्रा हडफडेची ODP रद्द केली. ताळगावच्या ODPक हात लावू नाका म्हूण मायकल उलयलो. बाबूश विचारल्यार ही जाप. त्याला आरोप केला तालिका ODPचे ऐकलं ते म्हाका काय पडलं आपणाक हिंगा हॉस्पिटल म्हणजे दुसऱ्यांची हॉस्पिटल लागना का. सी दॅट इज यू आस्क दॅट इज ऑल. सी अल्टिमेटली दिस इज डिपार्टमेंट हीज डिसिजन. आय कॅनॉट से एनीथिंग अबाउट. मुख्यमंत्र्याक विचारल्यार तो सांगता PC कितें उलयला तो आधी पळयता लक्ष घालता. हांव पयलीं ओके हांव प्रेस कॉन्फरन्सूय पळयता आनी वॉटेवर जे कितें मॅटर आसा पळय ते पळोवन आय विल स्टेप. ब्युरो रिपोर्ट. हेरिटेज वाठारांच्या भोंवतणी 100 मीटर बफरान बांदकामाक मान्यताय दिवचे ना. TCP खात्यान थारायला. गुंतवणूकदारांचो विस्वास वाडोवपाचे दिशेन खंय TCPची वाटचाल. स्वताची बॉल्सां भरूंक पदाचो गैरवापर करतल्यांचेर कारवाय जातलीच म्हणून मंत्री उलयलो. खंयच्याय खाजन नो डेव्हलपमेंट झोन कुळाचे जमनीचे रूपांतर करूंक दिवचे ना. We are here to see that we have a progressive state, we have a progressive department in the town planning department, and to see how we can see and build investor confidence also, and also same time people who are involved in illegalities, whoever they are, action will be taken against those people. Town planning minister, no conversion of tenanted land, no conversion of non-development slopes, no conversion of khazan lands, no conversion and filling up of fields, except if it is an extraordinary government project and other things we will allow such permission. काय हेरिटेज सायटान ASIचे लिस्ट प्रमाणे जे मॉन्युमेंट्स आहा तेजे भोवती आमी परमिशन दिताले. ते परमिशन दिवपाचे बंद जातले कारण तेजे भोवती 100 मिटर्स आमी ह्यो सगळ्यो गोष्टी करतले. गोंयान PWD जेट पॅचर मशीन मंत्रिमंडळान पास केला. मंत्री काब्रालान सांगले PWD रस्त्यावयल्यान फोंडकुलांचेर उपाय म्हूण एक खासा ॲप लॉन्च करतले. जेट पॅचर मशीनान पुरयल्ल्या फोंडकुलांक 18 म्हयने वॉरंटी. आदलो DGP ID शुक्लाक पुलीस कंप्लेन ऑथॉरिटीचो मेंबर नेमूंक मंत्रिमंडळाचो बावटो. 20 खात्याक 2 ट्रान्सफॉर्मर पास केल्या. The appointment of the one member on the state police complaint authority
मेंबर अपॉइंट केला आमचो मेंबर आय डी शुक्ला हय फॉर्मर DGP. The creation of the post in the Department of the New and Renewable Energy post creation केला. It is in supply of the 100 kVA and 200 kVA transformers आम्ही हे घेवपाक ताका कॅबिनेट एप्रुवला गेल्ले. Filling of the junior scale post in the Goa Civil Service. फोंडकुला पुरंग PWD जेट पॅचर मशीन घेता. फोंडकुलांचे म्हायतीक ॲप लॉन्च करतले. 98 वरां भितर फोंडकुलांचेर पॅचवर्क 18 म्हयन्यांची वॉरंटी. The app will be there in such a way that people will remove the photographs. It will detect the pothole, which will go to the contractor. The contractor himself within 98 hours will go there to the location, patch work करतले. So it's a little complicated. I am trying to do. Pale fail झालं I am saying. But I am trying to do something. So आज आम्ही 2 एजन्सी on nomination basis 2 कोटी 2 गडकिना जेट पॅचर मशीन हाडपाक. Very costly machine. We don't want to buy. PWD don't want to buy. Jet patcher, जे machine आसा, it is meant for during the rains. पावस पडना. Suppose पावस पडटा करूंक मेळना. पावस पडना. ड्राय जालो ते उदक प्रेशराचे वारे मारून उदक काडटले आनी ते पॅच काडटले. विदीन हाफ एन आवर इट सेटल्स आनी ते भायर वयचे ना तेजी गॅरंटी घेतल्या. सो 18 म्हयन्याची तेणी गॅरंटी दिल्या आमकां ऑन बेस्ड ऑन ट्रायल बेसीस गोंयान आमी हे चालू करतले. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.